Honorable members, Honorable Speaker. Speaker sir, हांव एक नोंदणीन हाडपाक सोदतां ऑनरेबल मुखेलमंत्री नोंदणीन जे हो पेपर बेसिकली हेजेर एक मिनट स्पीकर सर कॉन्फिडेंशियल पेपर दाखयता पळय न्ही हाज्या पयलीं असले पेपर दाखोवपाचे बंद करपाक पयर जो ताणें पेपर दाखयलो ते व्हेरीफाय केल्या उपरांत कळ्ळें कितें एक जे एक मिनट स्पीकर सर एक मिनट सीएम म्हाका खबर कोण ती मागीर तूं उलय हेजेर येयलां की कॉन्फिडेंशियल नोट बेस्ड ड्रग अल्कोहॉल अब्यूज अमंग स्पीकर सर हांव ताका परत एक सांगता ताका व्हेरीफाय करपाक गॅमलिंग इज ऑल्सो त्या पेपराचेर स्पीकर सर डिपार्टमेंट आणि तुम्ही remain silent on criminal action. बसून घ्या ड्रग्स आनी स्वयंपूर्ण स्पीकर सर हे म्हाका दिसता एक सिरियस पुलीस स्टेशना भितर जेन्ना ड्रग्स सर्क्युलेट जाता सोरो सर्क्युलेट जाता गॅमलिंग जाता स्पीकर सर हेजेर मुखेलमंत्री स्पीकर हो इश्यू एकदम इम्पॉर्टंट आसा हे कॉलिफिकेशन मूव केल्ले डिमांडाच्या वेळार उलोवचें ना बट हांव तुजी नोंदणी हाडपाक सोदतां हे स्वयंपूर्ण काय कितें हे गोंय हेजेर तूं जाप दी अरे कितें एक्शन घेतो I have made a statement. Speaker sir, I may be permitted to submit the corrected annexure 1 of the reply to start LAQ number 7B tabled by Honorable MLA Sri Premen Sheth regarding structural audit and survey of heritage and archaeology site. Start question number 1, alternative paths. Antonio was. Speaker sir, start LQ number 1A. 1A. So Adimasha answer as per loaded on the side of the house. Speaker sir, हांव पावर मिनिस्टराक हांव काल तांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे जायते जे इलेक्ट्रीक पोल नासले ते विलेजांनी आमी घातल्या तशेंच पिक्चरूय बी घातलेले आसात तशेंच आमचे हाय मास जे जंक्शनार कितें आसोंक ना थंयसर बी घातल्या तशेंच टेम्पलान तशें आमचे चर्ची लागीं अशें आमचे हाय मास घातलेले आसा हांव ताका थँक्यू म्हणटा तशेंच आमचो चीफ ऑफिसराकूय थँक्यू म्हणटा कित्याक ताणें म्हाका भरपूर हेल्प केलो आसा आनीक म्हजो मेन इश्यू म्हणटा तो आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्रावंड केबलींग जो अंडरग्रावंड केबलींग जे आमकां कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर जे आमची झाडां आसात जावं माड आसा झाडां आसा ती तुट्टा पडटा आनी आमकां पावराचो प्रॉब्लम जाता हांव तुमकां ताणें उत्तर दिल्लें आसा त्या उतराचेर तुमकां विचारपाक स्पेसिफीक प्रश्न विचारन नाका सर आमकां अंडरग्रावंड केबलींग हें आमचें केन्ना जातलें कित्याक फूल कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन सावदी मातशें गेलीं 2 वर्सां कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सींत विविध स्तराचेर काम केल्लें आसा आनी ताजो फायदो कितें हें आवटरीजीस जे आमी दिल्या 117 घेतले ताजे वयल्यान कळटा 6 म्हयन्यांत फक्त 40 आवटरीजीस आतां आयल्या पयलीं जे 117 आयिल्ले ते 40चेर पावल्या हाजे वयल्यान अंडरग्रावंड केबलींग जाले नंतर कितलो फायदो लोकांक जाता हें तुज्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी वयल्यान लक्षांत येता दुसरी गोश्ट तुजी जवळ जवळ 51 कोटीची कामां आमी केली आतां जी तुजी कामां आमी काडल्या ती 25 कोटीची काडल्या आनी तातूंत वर्क ऑफ अंडरग्रावंड केबलींग ऑफ 11 KV कोर्तालीम कासावलीम फिडर फ्रॉम साकबाळे सबस्टेशन त्यानंतर वर्क ऑफ पार्ट कन्वर्शन ऑफ ओवरहेड लायन ऑफ 11 KV कोर्तालीम फिडर फ्रॉम 110 13 11 KV हें एक काम काडलां हें 6 कोटी 96 लाख आनी दुसरें आसा तें 17 कोटी 50 लाख म्हणजे सादारण 25 कोटी रुपया काम जाता तिसरें आसा तें डिविजन 14चे वेर्णा हांगा तुवें लेयींग ऑफ अंडरग्रावंड केबल 40 किलोमिटर मागलां आनी सप्लाय एंड इरेक्शन ऑफ RMUs 46 नंबर्स मागल्या हाजें एस्टिमेशन जालां
ऑन एंड अराउंड साधारण हे 25 कोटीचें काम जातलें आणि त्यानंतर तिसरें म्हाका ते कन्वर्शन ऑफ LT लायन्स इन विलेज पंचायत कांसावलीम आरोसीम क्युएलीम आणि कन्वर्शन ऑफ LT लायन्स इन विलेज पंचायत बेलसांव पाले इसोरसीम हे साधारण 35 crores आसा पूण जो पर्यंत आमची HT लायन कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी LT लायनी हात लावचे ना HT लायन कंप्लीट जाले नंतर तुझे LT लायनी आमी हात लायता सर कितलो टायमशी लागतलो सर आता जे काम आता जी 25 कोटीची कामां काडटा ती ह्या म्हयन्यांत तुजे कंप्लीट जातली साधारण ऑक्टोबरांत हें काम चालू जातलें आणि 2 ते 2.5 म्हयन्यांत काम सोंपोवन दितलें सर दुसरो क्वेश्चन आसा सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी लायनमॅन कम वायरमॅन हो एकटोच आसा आनीक लायन हेल्पर जे आसा ते आसा पूण जे आमकां आनिकूय आमकां लायन कम वायरमॅन हे आमकां जाय हे आमकां शॉर्टेज पडटा हे आमकां दिवपाक जाय केन्ना दितलो सर सहज मातशें मिटर रिडर आणि लायनमॅन आणि एसिस्टंट लायनमॅन हे प्रोसिजर आमचें चालू आसा आमी एडवर्टायजमेंट केले नंतर आता नवो रूल आयला आमी सगळे हाका दिवपाचें ते केले नंतर एक पोस्ट तुमकां भरले नंतर तुमकां दितले श्री एलेक्स लॉरेन्स सर तिसरो पॉयंट सर आणि तिसरो क्वेश्चन विचार सर तिसरो सांकवाडी जे सेक्शन आसा थंयसर आमकां थर्ड शिफ्ट जे 10 उपरांत आमकां थर्ड शिफ्ट हांगासर कोणूच ना तो आमकां केन्ना लास्ट टायम एसेंब्ली क्वेश्चन घातलेलो तेन्ना दिता म्हणून सांगलो पूण आयज पासून आमकां तो स्टाफ दिवंक ना सेकंड थर्ड शिफ्ट स्टार्ट करूं ना आय एश्योर्ड दीस श्री एलेक्स लॉरेन्स ठीक सर कोर्तालीचेर उलयता आसतना आउटरीजीस म्हणलें काय ना वेन यू से आउटरीजीस एक आउटरीज जालें जाल्यार हायटेन्शनान आउटेज सॉरी आउटेज सो एक जात तेन्ना आख्खी लायन डेड जाता अंडरग्रावंड आहा थिंगा आय थिंक सो न्यू सिस्टम येयला कितें न्यू सिस्टम येयला खूंय हें जाता प्रॉब्लम जाता थिंगाच हें जाता ओन्ली दॅट ट्रान्सफॉर्मर द इलेक्ट्रिसिटी फेल्स बट हिंगा आतां सद्याक आख्खी लायन आहा आमगेले नाव वी हॅव कोर्तालें फूल ऑफ कोर्तालें मस्ट बी ऑन मे बी 1 सबस्टेशन और 2 सबस्टेशन आख्खे सबस्टेशन हें जाता आख्खे सबस्टेशनाक एक लायट येता ती सगळी फेल जाता एक पाटी ऑन मारताय पयलीं चॅक करपाक एक पाटी ऑन मारताय चॅक करपाक खूंय फॉल्ट आहा तो फायंड आउट करपाक सेकंड परतून मारताय 3 पाटी मारताय ते 3 पाटी मात्री मागीर लायट येना जाल्यार परतून दॅट मिन्स आउटरीच चड जाला आहा लायन डेड जाता बट हे भाशेन एक पाटी हें जाता लायन डिस्टर्ब जाली काय ना कंटिन्युअसली 3-4 पाटी लायट जाता आनी लोक मागीर कितें जाता लोक म्हणटा की लायट कितू पाटी वयता काय म्हणून सो मुगे चीफ मिनिस्टराक एक क्वेश्चन हाव वील यू सॉल्व दीस प्रॉब्लम एट प्रेझेंट एक्झिस्टींग सेटअपान जिंग अंडरग्रावंड ना अंडरग्रावंड आहा थिंगा डिफरंट अंडरग्रावंड आहा थिंगा न्यू सिस्टम येतले अंडरग्रावंड आहा थिंगा आय हॅव बीन डिस्कसिंग विथ द इंजिनियर्स अंडरग्रावंड येता थिंगा आमी एक कोणी एक हें घालपाक कट आउट आनी ट्रान्सफॉर्मर्स घालपाक गेले आतां ओल्ड सिस्टमान तूं कितें करूं सोदिता एक्झिस्टींग हो प्रॉब्लम सेटल करपाक ओन्ली वन क्वेश्चन वॉट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक टू जस्ट सी दॅट डिसिजन क्वेश्चन इज कोर्तालीम आणि आउटरेजीस कोर्तालीम जे दिल्या हांव उलयलां पयलींच आउटरेजीस दिल्या त्यो सगळ्यो डिटेल एनेक्शर 2 दिल्ले आसा जेन्ना आउटरेजीस 30% पावल्यो फ्रॉम 100% टू 30% दॅट मिन्स फुडलें जें काम ताचें कंप्लीट जालें बरोबर ते आउटरेजीस उरच्योच ना आतां म्हजे घे तुमचे मडगांवचे घे ज्या कडेन सगळे ST लायन कंप्लीट जाल्या तांचे घे देर आर मिनिमम आउटेजीस मातशें चॅक कर दाखयता आनी जेन्ना तुजें काम जातलें पळय कंप्लीट उगीच कितेंय हांगा उलोवं नाका सब्जेक्ट आसा तो उलय एक मिनीट हांवें तुका इंटरप्ट करूना सब्जेक्ट कितें आसा आउटरेजीस कमी जावपाक जाय लायट स्मूथ फंक्शनींग जावपाक जाय आनी लायट प्रत्येकाक टायमशीर मेळपाक जाय हो प्रश्न आसा आनी तें काम आमच्या सरकारान केलां अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत एज अ फायनान्स मिनिस्टर कोणीच करूं ना हेजे पयलीं आनी तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीत सुद्दां केलां तांच्याच न्हय आनी इतलेंच न्हय अपग्रेडेशन ऑफ स्टेशन्स सगळीं आमी घेतल्या तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमी 141 कोटीचें काम हातांत घेवन चालू केली इमेजीन करा आतां आमी आमच्या सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीत जवळ जवळ 140 आसा आमचे पर्ये आनी 70
दोन्हीकडे मिळून जवळजवळ 100 कोटीची कामां चालू केल्या आणि 120 कोटीची कामां आमी ह्या म्हयन्याक काडटा. हाजे वयल्यान जें काम आमी घेता पळय ताजो रिजल्ट फाल्यां मेळचो ना. 6 म्हयन्यांनी म्हाका विचार 2025 मार्च म्हयन्यांत म्हाका होच प्रश्न परत घाला आणि म्हजे कडेन या. स्पीकर सर तेणें कितें म्हणलां हांव कितें कितें उलयता म्हणटा हांव आय एम करेक्टींग हिम. हांवें तें कितें सांगितलां एक्जिस्टींग सेटअप जिंगा हें ना थिंगा अंडरग्रावंड ना थिंगा. आतां मुगे कॉन्स्टिट्युएंसी अंडरग्रावंड जाता म्हणल्यार आनी एका वर्स वयतले. ताचे 6 म्हयन्यांत जाता ताका खबर आसा हें मुद्दाम उलयता तो. बरें हांव मुद्दाम उलयत जाल्यार तेका सॉरी म्हणटा चल तें आनी आर्ग्युमेंट नाका. बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज जेंगा जे जाग्यांनी जालें ना थिंग वॉट स्टेप्स यू गोइंग टू टेक. कित्याक सद्याक एक आवटेज जाली काय ना कितली बार लायट वयता लोक समजता कितें कोत्ता काय आमदार न्हिदोल म्हणटाय लोक. हांव 24 hours मॉनिटर करता स्पीकर सर 24 hours. हांव कितू आवटेजी जाय त्यो म्हगे कॉन्स्टिट्युएन्सी काल जाले त्यो आज सांगत तुका. ना बट हांव वॉट स्टेप्स इज गोइंग टू टेक वॉट स्टेप्स इज गोइंग टू टेक. प्रश्न करताले आसा बट आय कॅन आन्सर ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इफ रिक्वायर्ड. तुम्ही परमीट केल्यार प्रश्न इतलोच आसा की ताजें काम फुडल्या 6 म्हयन्यांत ताका जो प्रॉब्लेम इज गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स आनी ताजे रिजॉल्व करपा खातीर आमी घेतल्या. जवळ 100 कोटीचे एस्टिमेट ताजे ऑलरेडी पास जाल्या ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी. जेन्ना आमी सगळी ST लायन अंडरग्रावंड करतली ती ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मर थंयच लायट वतली. म्हणजे तेंय बी कोणी चुट्ट पडलें झाड पडलें माड पडलें जाल्यारच वतली. ओन्ली एक ट्रान्सफॉर्मर वयता. हय एकूच ट्रान्सफॉर्मर वतली. येस फुडें स्टार्ट क्वेश्चन टू श्री उल्हास वेकर. ए Saudi Mashay, answer as per loaded on the side of the house. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न आसलेलो की गोवा हावजींग बोर्ड हेजे जे ऑफिस आसले सावथ गोवा गोगळान हें गेले 5-6 म्हयने जाले तें शिफ्ट जालां. मंत्र्यान उत्तर दिलां की तें ऑफिस आसा म्हणून. परंतु स्पीकर सर थंय फक्त एक क्लार्क आनी एक पिवन आहा बाकीचो सगळो स्टाफ आहा तो परवरी व्हेला. जेणे करून जे गोगळ हावजींग बोर्ड जावं रुमडामोळ दवल्ली हावजींग बोर्ड जेंकां कोणाक पेमेंट करपा जाय जाल्यार थंय एकावंटंट ना थंय कॅशियर ना. जायते वेळार लोकांक ते पयशे भरपाक परवरी येवचें पडटा. दवल्लेसून मडगांव बस मडगांवसून पणजे पणजेसून परवरी अशें लोकांक त्रास जावपाक सुरू जाल्या. गेलीं 40 वर्सां हे सावथ गोवा ऑफिस आसलेलें तें सडनली 5-6 म्हयने शिफ्ट केलां. हेच्या कारणान लोकांक खूब त्रास जाता. मंत्र्यान हें जाता तितले बेगीन ऑफिस परत सावथ गोवा सुरू करचें अशी विनंती. Saudi Mashay, the office जें चलतालें ती बिल्डींग इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. तिची जी वास्तू आसा ती केन्नाय खसळूं शकता आनी ती रिस्क आमी घेवंक शकना. त्या खातीर हें केल्लें आसा. येदा कदाचीत गव्हर्मेंटाचो जर आमकां एक 200 स्क्वेअर मिटर जागो आजू बाजू खंयी मडगांव सायडी मेळटा आसत वील मेक एन इन्क्वायरी. माय चेअरमॅन अँड MD वील मेक एन इन्क्वायरी. वी वील टॉक टू CM ऑल्सो. आणि तुजो जो प्रश्न आसा तो आमी कंप्लीट करपाक जाता तितले बेगीन प्रश्न मोकळो करपाक सोदता. स्पीकर सर दवल्ली हावजींग बोर्डान 5-6 वर्सां जाल्यार सिंगल बेडरूम फ्लॅट 33 फ्लॅट अजून सेल करून ना 5-6 म्हयने जाले. हितून खंयच्या तरी 2 फ्लॅटान तुमी ते ऑफिस शिफ्ट करपाक शकतात जर ती बिल्डींग जर सारकी ना जाल्यार. कारण लोकांचे काही कंप्लेनी आसता तेन्ना तांचो JE EE हो एवेलेबल आसतालो आनी लोकांचे ज्यो कंप्लेन आहा ते वचोन ते सॉल्व करताले. पूण आतां थंय पळोवपाक गेल्यार तुमचे 33 फ्लॅट गेल्ले 6 वर्सां जालीं विथआवट सेल थंय आसा. त्याच प्रमाणे तुमचे कमीत कमीत 25-30 फ्लॅट प्लॉट जवळ जवळ 25,000 स्क्वेअर मिटराचे हेच गेली 20-30 वर्सां ते वेकण आसा. तुम्ही हेजेर कितें तरी ना थंय एन्क्रोचमेंट जाला. लोक ते प्लॉट कोणाचे म्हणून कोणाक खबर ना. फाल्यां सकट अशें जातलें कोण तरी तो प्लॉट काडटलो आनी आपलो प्लॉट म्हणून विकतलो अशें हेज्या पयलीं जालां. त्या खातीर तुमी हेजेर जाता तितलें एक्शन घेवपाक जाय आनी हें ऑफिस तुमचें जे दवल्ली जे फ्लॅट आहा तितून 2 फ्लॅटान सुरू करपाक जाता. मातशें लक्ष दिवपाचें. हांवें सांगलां वी वील सी आनी आमी पळयता. आतां जे क्वार्टर्स कित्याक ऑक्शन जावना ते हांव चेअरमॅना कडेन डिस्कस करून फुडलें प्रोसिजर आमी चालू करता.
स्पीकर सर बेगीन जावचें. मुगे बटन येस. स्पीकर हाय माल मरे बटन वयर मुगे हा निलेश कावळकर. कापराल बाबा तो येऊच मरे. स्पीकर सर जे ताजो पळय निलेश प्रश्नाचे आमचे बाब उल्हास तुळेकरान घातला आमचे मतदारसंघात हावसिंग बोर्ड आसा आणि त्यांचे इश्यू खूप आसा स्पीकर सर आणि पयलीं मडगांव ऑफिसान एक कितें तरी सॉल्व जाताले आतां तुमी 200 स्क्वेअर मिटर गोवोरमेंटा कडेन मागता तुमचे कडेन कितले स्क्वेअर मिटर तुमचे कडेन आसा हांव नको तूं गोवोरमेंटा कडेन कसो मागता तो तुमचे स्वताचे जागो आसा आणि बिल्डींग जे आसा स्पीकर सर ते तुमच्या हावसिंग बोर्डान आसा ऑफिस ते सो मातशें तुमी म्हाका लक्ष घालना दिसता म्हाका मातशें चेअरमॅन तुजोच तो ताका घेवन बस आनी घर एक मुद्दो म्हाका सांगपाक जाय स्पीकर सर की ते मिनिस्ट्री तीच म्हणटा पूण स्पीकर सर एक लक्षात घालपाक जाय की हावसिंग बोर्डाचें हांव फक्त क्लॅरिफाय करता की हावसिंग बोर्ड जेन्ना प्लॉट करता आनी विकता तेजी ओपन स्पेस म्युनिसिपालिटी कडेन हँडओवर करना बाकीचे करना पूण एक लक्षात घालपाक जाय की तेजेर एन्क्रोचमेंट चलता आतां मडगांव जेन्ना ऑफिस ना म्हणजे एस्टॅब्लिशमेंट ना ते पयलीं चॅक करतले वेदर यू हॅव एनी मेकॅनिझम की हे जे हावसिंग बोर्डाचे जेन्ना प्लॉट दिता जशें आमी बिल्डींग बांदता हितून भितर हे ऑफिस जे मडगांव आसतले ते चॅक करतले पूण एनी मेकॅनिझम इज देर दॅट हँडओवर करपाचें कितें ओपन स्पेस मागीर कोणा कडेन उरता हे हावसिंग बोर्डाचे ते मातशें हो प्रश्न निकालांत काडपाक आमी चालू केला. ऑलरेडी हांवें स्वता फर्मागुडी ह्या भागांत जेन्ना हावसिंग बोर्डा कडेन ओपन स्पेस मागली फॉर डेवलपमेंट तेन्ना अशें कळून आयलें म्हाका की तें जायना म्हणून आनी त्या खातीर तो प्रश्न येता ते 2-3 म्हयन्यांत आमचो निकाली जातलो. आनी ताजो जो हें आसा तो एक्चुअल रूल कितें की पंचायत बॉडी जर पंचायतीत आसा म्युनिसिपालिटीत आसा जाल्यार तांकां आनी ती जी सोसायटी आसा पळय तांचे कडेन तें वचपाक जाय पूण तें वचना हावसिंग बोर्डांतलें आनी त्या खातीर सुटसुटीत अशें कितें तरी मुखार काडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर एकूच स्पीकर म्हाजो मुद्दो ऑनरेबल मिनिस्टर कळलो पूण म्हजें सांगपाचें हांव 2 वर्सां जालीं फॉलोअप करता तुमचे हावसिंग बोर्डा कडेन तो लँड पंचायतीक आपणाक घर बांदपाक ते विकते घेवपाक आहा पूण खंय तरी तोडगो मानत तुमी एकमेकाचेर घालता हावसिंग मिनिस्टराचेर घालता TCPचेर घालता मातशें हेजें सोल्युशन काडचें स्पीकर सर. स्पीकर सर ह्या हावसिंग बोर्डाच्या मुद्द्याचेर म्हाका मंत्रीन जाप दिवपाक जाय की हाऊ मेनी शॉप्स अँड ऑफिसीस आर देर इन द गोवा हावसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स whether there are any defaulters for paying rent, any other fees. ते माझे प्रश्न वेगळो आसा ताका जाय जाल्यार हांव ताका सबमीट करता. वेगळो न्हू विरोधी पक्षाचे स्पीकर सर एक या प्रश्नाची संबंधानूच उलयता जो हो मडगांव आहा हिंगा 10 वर्सां जालीं रेंट हारी केलें ना पोस्ट ऑफिसान रेंट हारी केलें ना दुसरें जे हेणें पोजिशन लिडर प्रश्न भरपूर खूप आसतले पण ते आज जो विचारला प्रश्न आसा त्या तेजेर उलयता आहा तेजेर उलयता थिंगा रेंट हारी केला लोकांन रेंट हारी केला 10 वर्सां जालीं रेंट हारी केलें ना कित्याक तुवें रिकवरी केलें ना कितें आहा थिंगा सांगचें आसा मडगांवच्या गोगोळाचें ऑफिस आसा. स्पीकर सर हे जे ऑफिस प्रश्न आसा हावसिंग बोर्डाचे ऑफिसाचे ऑफिस जेन्ना थिंगा आशिल्लें त्या वेळार थिंगा लास्ट 10 years रेंट हारी केलें ना तुवें कसली सुविधा केली रेंट फक्त घेवपाक हें सांगचें संबंधित ना फुडें वता. स्पीकर सर हेजे संबंधित आहा प्रश्न संबंधित ना इट इज प्रश्न स्पीकर सर हे कितें उलयता तूं स्पीकर सर हे संबंधित आहा अरे मंत्री बाब तुझी आन्सर दी पोस्ट ऑफिसान हारी केले पयशे विषय तुका जर प्रश्न जर विचारपाक जाय आशिल्लो तुवें तो स्पेसिफीक प्रश्न घालपाक जाय तूं काडपाक जाय स्पेसिफीक मंत्री सेम हावसिंग बोर्डाचो जो प्रोजेक्ट आहा थिंगा सायडी रेंट दिवपाक जाय वाय ही इज नॉट रिकवर्ड द रेंट विरोधी पक्ष सांग मरे बसून घेत ह्या प्रश्नात ते आन्सर ना न्ही बरें फुडें वचया. आन्सर ना म्हणजे आन्सर तुमकां कांयच ना नेक्स्ट क्वेश्चन तुगे डिपार्टमेंट न्हिदलो आहा हे रिकवर कित्याक केले नाही पयशे 10 वर्सां जालीं मरे रिकवरी ना. एल्टन डिकोस्टा. Speaker sir, I may be permitted to ask question 3B. 3B. Speaker sir, answer as per competition. Speaker sir, this is a very sensitive issue आणि म्हाका दिसता गेले ते जायते आमगेले जे सेशनाक सगळे आमदार विचारपाक सोदताले. Speaker sir, sorry, there is an anxiety among the parents about lack of implementation of NEP
and the lack of communication that ought to have happened. The education department should have conducted proper dialogue with all the stakeholders, including parents, and given them confidence. Speaker, sir, the department should have done the following. Clear communication from policymakers is crucial. Engaging stakeholders in dialogue to address the concerns and build confidence. Speaker, sir, I am given a reply dila, that the State Institute of Education and Training was upgraded to State Council of Education Research and Training and SCERT in 2006. The reply also states that various committees were constituted, consultation meetings with all the stakeholders were held, teacher training programs were conducted, and additional teachers are given to the schools. I have a reply which states that secondary stage teachers will be given training from 15 July to 30th July 2024, and foundational stage teachers will be trained in August 2024. My specific question: what is the exact nature of training given to the teachers, and whether the duration of the training is enough for the teachers to understand an academic subject like national education policy? स्पीकर सर, हांव मातशें उत्तर ताका डिटेलानूच दिता. कित्याक सांग पळया, सगळ्यात पयलीं तेणी NEP 2020 हाज्या बद्दल देर इज अ लॅक ऑफ अवेरनेस हें ताणें म्हटलें. NEP 2020 ही 21व्या शतका खातीर आशिल्ली एड्युकेशन पॉलिसी 40 वर्सांच्या उपरांत भुरग्यांचें भविश्य 21व्या शतकांत कशें आसचें हाज्या खातीर 40 वर्सांनी ही पॉलिसी आयली. आमी खरें म्हणल्यार ताका एप्रिसिएटूय करपाक जाय, आनी त्याच पद्दतीन पुराय देशभर एड्युकेशन पॉलिसीचें कामूय सुरू आसा. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, कारण एड्युकेशन पॉलिसीचें काम पुराय देशांत आमच्या स्टेटीचें 1 नंबर आसा. हें फक्त हांव म्हणना, हें सेंट्रल एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा. आनी टायम टू टायम जेन्ना ह्यो मिटिंगो एटेंड जाता तेन्ना हांवें स्वता 3 फावटी बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर ही मिटींग एटेंड केल्या. आनी बींग अ द सेंट्रल एड्युकेशन मिनिस्टर हॅव एप्रिसिएटेड फॉर दीस, नॉट फॉर मी, फॉर माय एंटायर टीम. हांव तुका तेजेर थोडक्यात आनी सामकें तुका हांव म्हणजे तरी सामकें थोडक्यात जें आहा पळय न्ही तें उत्तर दिता. पयल्यान पयलीं हेजो टास्क फोर्स जो आसा पळय न्ही 2020 जेन्ना डिक्लेअर जाली तेन्नाच आमी टास्क फोर्स काडलो. आनी टास्क फोर्साच्या अंडर बींग अ एड्युकेशनिस्ट बाब सुभाष शिरोडकर, ताचे स्वताचे बाय प्रोफेशन टीचर आनी बींग अ एड्युकेशनिस्ट ताका अपॉयंट केलो. आनी ताज्या अंडर ती कमिटी फॉर्म जाली. ताज्या उपरांत आमी ट्रेनींग एंड ओरिएंटेशन जे आहा पळय न्ही मास्टर ट्रेनर 94 मास्टर ट्रेनर डिसायड केले. आनी तेंच्यांनी पुराय राज्यांत तांकां ट्रेनींग दिवपाक सुरवात केली. इन्क्लुडींग 5 डेजचो 5 दिसाचो ट्रेनींग प्रोग्राम आसल्यो, इन्क्लुडींग द 3000 अंगणवाडी टिचर्स. म्हणजे आमचे प्रायमरीचे टिचरांक केलेत, बट 3000 अंगणवाडीच्या टिचरांकूय आमी ट्रेनींग दिल्यो. आनी जेणे करून तांकां एक्झॅक्टली फावंडेशन कोर्स म्हटल्यार कितें हो तांकां सगळ्यांक कळचो म्हणून हेतूंतल्यान आमी फायनलायज केलें. आमी ताजेर वर्कशॉप घेतले वीच इज अ टॉय बेज पॅडगॉजी, म्हणजे पॉपेट्स जी तयार करता पळय न्ही तेजो तांकां वर्कशॉप सुद्दां तांकां अटेंड करपा खातीर घेतले. पार्ट 2 आमी करिकुलम जो आसा वीच इज अंडर द SCERT ताजो फायनलायज केलो. आनी वॉट करिकुलम तर टिचरांक गायड, म्हणजे फावंडेशन कोर्साचेर भुरग्यांक पुस्तकांनी टिचरांनी कितें शिकोवचें इट इज इन इंग्लीश आनी परत इन लोकल लँग्वेज इन मराठी आनी कोंकणी तें आमी तयार केलें. ताज्या खातीर परत आसा तसो आमी ऑनलायन प्रोसेस विथ द परमिशन ऑफ द रिकग्नेशन इट इज एन गुरुकुल विश्व हो ऑनलायन प्रोसेस तांकां सुरू करून टायम टू टायम तांच्या कडल्यान आमी जो आसा पळय न्ही हाजो अपडेट घेतलो. दीस इज अ वन फॉर द फावंडेशन कोर्स. सगळ्या जाणांक आमी फावंडेशन कोर्स जो आसा पळय न्ही हो सुरू करचो म्हणून सांगलो. सगळ्या जाणांनी आतां पर्यंत जवळपास 720 जाणांनी ताजेर परमिशनूय मागलां आनी तांच्यांनी आपलो फावंडेशन कोर्स जो आहा तो चालू केला. फावंडेशन कोर्स चालू करता आसतना आमी आमच्या गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाकूय सांगलां की तुमी प्री प्रायमरीज जी आसा पळय न्ही सुरू करा. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सुरू केली. जेका इनिशियल स्टेजीचेर जो सिलेबस फॉर द टिचर्स जो दिवपाक जाय ताजी बुक्स फॉर द फावंडेशन आनी फॉर म्हणजे KG1 जेका आमी म्हणटाले इन फ्युचर ती बुक्स ही सगळ्या टिचर्सांक दिली. दॅट इज बुक्स इज नॉट फॉर द स्टुडंट्स बट फॉर द टिचर्स. सेकंड फेजींतल्यान हांव जें सांगता पळय न्ही म्हणजे आमी एट द हायर एड्युकेशन लेवल, म्हणजे हांव तुका 9थाचेर मागीर येता, हायर एड्युकेशन लेवलाचेर सुद्दां ताजेर आमी मल्टी डिसिप्लिनरी एड्युकेशन जें आसा पळय तें सुरवात केलें. इट इज द एडॉप्शन ऑफ द इकॉनॉमीक बँक क्रेडीट
हे एडॉप्ट केलें एडॉप्शन ऑफ द मल्टिपल एंट्री एंड एक्झिट हें केलें इट इज एन मागीर आमी NHEQF एंड करिकुलम फॉर द क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर्म केलो ODL एंड ऑनलायन प्रोग्राम सुरवात केले डिजिटल नोडल सेंटर फॉर द मूक आनी स्वयं हे प्लॅटफॉर्म काडले इंटर्नशीप आनी एप्रेंटिशीप हें केलें आनी एल्युमिनाय कनेक्ट इंडस्ट्री कनेक्ट रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट सेल एकाडॉमिक रिसर्च सेल ऑफिस ताज्या उपरांत रँकींग एक्सिलन्स म्हणजेच हे हायर एड्युकेशनाचेर केलें हांव तितूरय डिटेल वचना तुका जाय जाल्यार विचार आनी फक्त 9th स्टँडर्डाचेर आमी अंदूच्यान जो आसा पळय न्ही तो इंट्रोड्यूस केलो हें सांगता आसतना टिचींग मेथडॉलॉजी आनी तातूंतल्यो एसेसमेंट पॅटर्न आनी हितूर फक्त एक गजाल जी गोवा स्टेटीत स्पेशली वीच इज केल्या वीच इज एन गोवा स्टेट स्कूल स्टँडर्ड एसेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑथॉरिटी GSSAAA आनी GSCOF हे जे दोन आसा बाकीच्या खंयच्याच स्टेटींनी ही ऑथॉरिटी फॉर्म करूंक ना ह्यो फक्त गोंयांत केल्या इतक्या बऱ्या पद्दतीचें काम आनी तुवें लास्ट जें म्हटलें पळय न्ही लोकांक खबर ना म्हणून PTA कडेन वेगळ्यो मिटिंग्स घेतल्यो आनी म्हाजें पुराय फर्स्ट टायम सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन हो तालुका लेवलाचेर वचून ताणें मॅनेजमेंटा कडेन टिचर्सां कडेन डायरेक्टली डायलॉग्स केले आनी तांकां जर न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचो आजुनूय कितें प्रॉब्लेम्स आसत जाल्यार आमी त्या लेवलाचेर म्हणजे म्हाका दिसता फुडल्या आठवड्याच्या भितर सगळ्या तालुक्यांतल्यो मिटिंगो ज्यो आसा पळय न्ही त्यो कंप्लीट जातल्यो इतक्या बऱ्या पद्दतीचें इम्प्लिमेंटेशन आमी सुरवात केलां. स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगता तें सगळें बरें सगळें फॉर्म केलें कमिटी फॉर्म केलें सगळें बरें इम्प्लिमेंटेशन कशें जाता हें गरजेचें. स्पीकर सर जो मास्टर ट्रेनर म्हूण आहा तुगेलो आनी फाटीचे एक सावथ गोवा सालसेटाक एक मास्टर ट्रेनींग एक कॅम्प केलें एकलांक ट्रेनिंगूय दिलें. यू हॅव टू आस्क द फीडबॅक फ्रॉम द टिचर्स मास्टर ट्रेनर जे तुमकां ट्रेनिंग दिताय आर द टिचर्स हॅपी विथ दॅट मास्टर ट्रेनिंग. तुमी एक टिचर थिंगाची काटाय मास्टर ट्रेनर म्हूण कोताय 6 म्हयन्या भितर 3 म्हयन्या भितर हाऊ शी कॅन बी ही कॅन बी अ मास्टर ट्रेनर एंड टीच द टिचर्स. इट इज नॉट पॉसिबल. यू आस्क द टिचर्स हू हॅव गॉन फॉर द ट्रेनिंग. तूं सांगता इम्प्लिमेंटेशन केला कमिटी केल्या सगळें बरें आहा बट वाय अ हरी इतली कित्याक नंबर 1 गोंय इम्प्लिमेंट करून म्हूण दाखोवपा जाय बरें आहा म्हणटू बट इम्प्लिमेंटेशन सारको जावपा जाय. सेकंड क्वेश्चन नाव मागीर दुसरें एक ओस्त आहा देर आर 3 लँग्वेजीस R1 R2 R3 हे तुगेल्यो 3 लँग्वेजीस आहाय. अकॉर्डिंग टू R1 इज कंपल्सरी वीच इज इंग्लीश. R2 इज ऑप्शनल. तुगेली R2 आहा ती तुगेली कोंकणी मराठी आनी हिंदी आहा. Again R3 we have a third optional language again which is Kokni Hindi Marathi Kokni Marathi Hindi. And speaker sir जेन्ना पयलीं आमगेले आसतना हे बिफोर दॅट थर्ड आमगे ऑप्शनल आसलो त्यो लँग्वेज्यो द NEP R2 R3 second and third language both optional have been Indian languages. Yes step it is taking us backward speaker sir. We have to train our kids in foreign languages in this global economic era. Speaker sir, will the government also allow the third foreign language like Portuguese, French to continue? And थोड्या स्कुलांक आतां तुमी आफ्टर दे फायटींग तुमी एक सेक्युलर काडो आहा वन सेक्युलर विच आय हॅव गॉट इज दॅट अप टू 27 जे 8, 9, 10 आहाय तांकां भुरग्यांक मुखार मागीर तांकां ना. आनी जेन्ना तुमी CBSE आनी तो बोर्ड फॉलो करताय CBSE हॅज इट फ्रॉम 5th टील मुखार म्हळ्यार आहा. So if you all are following that pattern, why not you all implement that? And you तुम third language हो मोठे मनीस आहाय ते आपणा हे भुरग्यांक आमदार मंत्री बरोबर शिकोवंक घाताय. आनी ही थर्ड लँग्वेज कित्याक करपाक न्हय तुमी ऑप्शनल दियाय मरे भुरग्यांक फ्रेंच लेट देम स्टडी वॉट इज द हार्म. भुरगीं शिकताय तूं मान हांव कांय शिकना ते शिकता तांकां शिक दिया तूं तुका शिकपाक जाय. सो हांव कितें म्हणटा वाय दॅट थर्ड ऑप्शनल तुगेली फ्रेंच जावं पोर्चुगीज जावं वॉट एवर लेट इट बी न्हू तुम कित्याक हार्ट काडटाय भुरग्यांक. आनी त्या भुरग्यांक प्रॉब्लम जातलो दे हॅव ऑलमोस्ट आकोस तेंगेलो बूक तेमी सिलेबस रेडी केला टेक्स्ट बुक रेडी केला आकोच फॉर दीस कमिंग एकेडॅमीक इयर्स. सो वाय यू आर स्टॉपिंग दॅट थर्ड लँग्वेज. स्पीकर सर त्यांनी पयलीं विचारलें की मास्टर ट्रेनर जो तुमचो आहा पळय न्ही तो सामको बरो आसा काय म्हणून. हांव सगळें बरें आसा अशें म्हणना. शेवटी मास्टर ट्रेनर जर बस न्ही आय ऑन माय फीट मास्टर ट्रेनर जर तयार करतले जाल्यार टिचरांतले कोणाक तरी काडून ताका ट्रेनिंग दिवन आमकां मास्टर ट्रेनर करचें पडटा. ताका जर खंयच्या एखाद्या मास्टर ट्रेनराच्या बद्दल क्वेश्चन मार्क आसा जाल्यार तेणी म्हाका सांगचें. कारण शेवटी दे ऑल आर टिचर्स तांचो फीडबॅक जो आसा पळय न्ही तो म्हणटा तसो वी आर कंटिन्युअसली टेकिंग द फीडबॅक आफ्टर ट्रेनिंग आनी तांचे फीडबॅक फॉर्म आसा
तेजो जर कोणाचें मातशें कितें मास्टर ट्रेनरा कडेन खंयचें आसा कितें म्हणजे तो बरो शिकयना बीन म्हणून जाल्यार तेणी नांवूय सांगचें हांव सेक्रेटरी एड्युकेशनाक पळोवपाक लायता दॅट इज वन. दुसरें ही स्पोक अबावट द लँग्वेज. हियर द म्हणजे लँग्वेज वन इज द इंग्लीश, लँग्वेज टू इज एन मराठी, कोंकणी, हिंदी ह्यो 3 लँग्वेज आनी लँग्वेज 3 इट इज एन फ्रांच, पोर्तुगीज अँड जर्मन. ह्यो 3 लँग्वेजी आमी खंयसरूच ज्यो आहा पळय न्ही मदीं म्हाज्या कडेन फायल आयल्या उपरांत हांवें सांगलां इट शूड बी द कंटिन्यू. खंयसरूच त्यो आमी बंद करूंक ना, कंटिन्यू केल्या. आनी दोज आर टेकींग पयलीं कदाचित म्हाज्या कडेन फायल येवंक नाशिल्ली, तुका पयलीं गेला आसतलें तें, बट म्हाज्या कडेन फायल आयल्या उपरांत ऑलरेडी हांवें सांगलां की आसतलो, हांव ना म्हणना तुका, म्हणून सांगलां म्हाजे कडेन जे दिसा फायल आयली की फ्रेंच, तुजी पोर्तुगीज आनी जर्मन ह्यो 3 लँग्वेज कंटिन्यू करपाच्यो काय केल्यो त्यो आमी सगळ्या जाणांक कंटिन्यू केल्यो. आनी ऑलरेडी तुज्या कडेन जर कोण आयला आसत कोणूय सांगपा खातीर ओके जाल्यार इट इज आनी इट इज नॉट अप टू द 27 तशें कांय ना, इट इज कंटिन्यू. 31/5/2024 तुगे सर्क्युलर आहा. सांगलें न्ही तुका हांवें पयलीं, यू गिव अस एश्योरन्स दॅट इट विल बी देयर. हांवें एश्युरन्स दिले तुका. आमी जालें. 3 लँग्वेजी ज्यो आहा So you पळय won't न्ही be त्यो कंटिन्यू, discontinued. इट इज अ कंटिन्यू करता. आनी जस्ट तुज्या करेक्शनाक सांगता हांव, NEP इम्प्लिमेंटेशन आफ्टर 9th स्टँडर्ड जे असले पळय न्ही, म्हणजे वी हॅव टेकन दॅट म्हणजे डिसिजन पयलीं घेतलेले, बट 9th स्टँडर्डचें इम्प्लिमेंटेशन ह्या वर्साच्यान जालां. त्या खातीर दोच म्हणजे जे कोण स्टुडंट्स फ्रेंच, पोर्तुगीज आनी तुजी जर्मन लँग्वेज घेवपाक इंट्रस्टेड आहा पळय दे कॅन टेक. जेका शिकपाक जाय आमकां वे फॉरवर्ड विचार करपाक जायो म्हणून तेच्यांनी ती लँग्वेज घेवं येता. ना तूं म्हणटा वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग, जे तुगे मास्टर ट्रेनर आहाय न्हू ते ट्रेनींग गेले ते मातशें तूं टेबलार प्लेस कर. ट्रेनींग ज्या मास्टर ट्रेनिंगाक दिलां इतलें घेयल्लें तें. स्पीकर सर सगळ्या मास्टर ट्रेनराची नांवां जी आहा पळय न्ही इट इज इन एनेक्शर 1 तेणी काडून पळोवची. हांवें एनेक्शर 1 लायल्या. I don't want to blame the master trainers, but what I want to say, master trainers have to be Upload केला न्हू. सारखे trained up आसतले, because what feedback we have got. स्पीकर सर इट इज अ एनेक्शर 1 45 मास्टर ट्रेनरांची नांवां आसा. तुका भितरल्या कोणाचो प्रॉब्लेम आहा पळय न्ही जाल्यार म्हाका तूं नांव म्हाका खाजगीत सांग, हांगा सांगो नाका. नाका. कारण हांव कशें नांव सांगना. I don't want आमकां to कोणाय blame खूब teachers. ब्लेम करपाचो ना, तें नांव म्हाका टिचरांक खाजगीत ब्लेम करपा ना, आमी सरकाराकूय ब्लेम करपा जाय, कित्याक सरकाराक सरकारान कर. सारकेले टिचर सर जातली. आमकांय संवय जाल्ली आसा. ब्लेम घेन ब्लेम घेन. ऐकून आयक. स्पीकर सर थर्ड क्वेश्चन. Yes, last question. होय तिसरे. आता सगळ्यांक last question. Last question. आता you all are implementing this national education policy. Infrastructure तुमकोडे आहा. There are 3 working patterns, means 3 hours. One is means they have to work for 39 hours per week. 5 दिसांक 7.5 वरां, सकाळ 7:45 till 4 dank for 5 days. Second हांव तुगेलें 7:45 till 4:10 2 दीस आनी 7:45 till 1:45 for 4 days. Okay. And third pattern आहा तो 7:45 to 2:50. So तिनी पॅटर्नाक भुरग्यांक एक टी ब्रेक जायो आनी एक लंच ब्रेक जायो. ओके. सो हे स्कलांक जे आतां तुमी इम्प्लिमेंट कोताय, आमगे ते भुरग्यांक थिंग सादे टॉयलेट आनी आमगे वचकलांक वचपाक वॉशरूमूय नाय. हे प्रश्न- तुमी आनी हांगा जाता इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता तेंक जेवण जेवपाक यू विल हॅव अ मॅस रूम, कितें कॅफेटेरिया कितें तें आहा हूंय बसून भुरगीं तुमी आतां हिना हारी इम्प्लिमेंट कोताय. बट अकॉर्डिंग टू दीस पॉलिसीज वी हॅव टू हॅव अ सेपरेट डायनींग हॉल. तांकां बसपाक सुवात आसपा जाय. आहा आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा, आमी इम्प्लिमेंट कोताय. आमकां जागे आहाय, वस्त आहाय करपाक टू इम्प्लिमेंट दीस. बिकॉज अकॉर्डिंग टू दीस सगल्या भुरग्यांक ओडेज 3 जातलींच, ओत कडेन 4 जाताय. सो 4 वरांचे लोक बसपाक, दनपार जेवपाक वेवस्थीत करपाक जाग आहा तुकडे स्कुलांकू. स्पीकर सर आमी स्कुलां जी आसा पळय न्ही ही गव्हर्मेंट चलयता आनी ग्रँटीन एड चलयता. जितकी गव्हर्मेंट बस न्ही ती हांव उलयतां. मातशें लांब जातलें चोयता. आतां लांब जावपाचो स्पीकर सर तो. गव्हर्मेंट चलयता आनी ग्रँटीन एड चलयता. स्पीकर सर गव्हर्मेंटाची प्रायमरी स्कूल आनी हायस्कूल हाजें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी पयलो विशय जो सांगलो पळय न्ही रिगार्डींग ताजे हायस्कूल म्हाका दिसता 2 काय 3 सारके केले आमी. केले 2 केले. आं ती सांग बरें केलाय म्हणून. आतां केल्या सोदां तुका देव बरें कर म्हणटा हांव. तो हांगा म्हणना तूं फाटल्यान फडटा फक्त. स्पीकर सर म्हाजें कांयच म्हणना ना हितूर. आमी कशें आसा स्पीकर सर हांव 100% इश्कॉलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा अशें म्हणना.
पण आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय, आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय. मेन थिंग म्हणजे आमी जे सुरवात केला पळय न्ही ती ताकाच लागून सुरवात केला. तांकां मेन थिंग तेंचे वॉशरूम्स आसतले, बरे वॉशरूम्स दिवपाक जाय, तांकां रेस्ट रूम दिवपाक जाय. बऱ्याचशा हायस्कुलांनी सगळे क्लासरूम्स आनी लॅबॉरेटरीज इट इज आसा ते वेल इक्विप्ड करपाक जाय. म्हणजे एके तरेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां क्रिएट करपाक जाय आनी तांकां काही इक्विपमेंट्स दिवपाक जाय पळय न्ही. सरकारान त्या लेवलाचेर स्टार्ट केला. थोडे कडेन आमकां एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करचो पडटलो थोड्या हायस्कुलांनी गव्हर्मेंट. त्या जाग्यार स्पिकर सर आमी करपाक घेतला आणि येता त्या वर्सभराच्या भितर तो वर्स किंवा 2 वर्सां लागत मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा थंय, बट तो आमी कंप्लीट करतले. 8 स्कुलांक आमी ऑलरेडी सांगलां की अकॉर्डिंग टू द NEP इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी त्यानुसार तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही तो सगळ्या 8 स्कुलांनी आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक घेवचो. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ स्कूल्स किंवा हाय सेकंडरी तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. कारण तांकां आमी रेंट दिता, तांकां आमी परत आसा तशें ग्रँट दिता, हें सगळें दिता म्हटल्या उपरांत ती तांची जबाबदारी आसा की तांच्यांनी जो आहा पळय न्ही तो तांच्यांनी घेवपाक जाय. त्या खातीर हांगासर खंयसरूच आमी म्हणजे टायम टेबल स्कुलाचो जो आहा पळय न्ही आत्ताच्या घडीक त्या खातीर तो चेंजीस करूंक ना. ताका सांजची एडिशनल फक्त 2 उपरांत जो आहा पळय न्ही ते थोडे क्लासीस घेवपाचे हें केला. ते घरा वचूनच म्हणजे भुरगीं आजून थंयसरूच दवरून लंच दिवप हें त्या खातीर आजून प्रोविजन करूंक ना. बट वील थिंक जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जातलो पण तेजेर आमी विचार. स्पीकर सर लास्ट श्री वेंद्र वेगस बसून घे ॲटन बाब आमदार बसून घे. निलेश बाबा श्री वेंद्र वेगस जॉईंट हा आमगे जॉईंट हाय उलोवपाक दिना तूं. जॉईंट हाय हांव दिता नेक्स्ट श्री वेंद्र वेगस. नो डावट क्लब क्वेश्चन आता नांवां आसा हांगा तेणी कितली प्रश्न विचारपाक हांव ठरयता ना मातशें ना तशें न्ही स्पीकर हे चलता ही प्रथा चलता हॅलो पॉयंट ऑफ ऑर्डर आय एम आस्किंग एक सिंगल सिंगल म्हाका क्लॅरिफिकेशन जाय स्पीकर सर म्हाका क्लॅरिफिकेशन जाय. आतां ऑपोजिशन कितें करता पळय आमी आमदार आमकां हे प्रश्न विचारपाचे श्री वेंद्र वेगस 8 जाण एकठांय करता आनी घालता आमचो एक क्वेश्चन स्पीकर सर तुम घाले एक क्वेश्चनाक कितले दिवपाचे आमी थारयत म्हणून एक सिंगल क्वेश्चन होतो. In question D, whether the government has initiated any process to set up state-of-the-art laboratories for science and mathematics under NEP. If so, furnish copies of all relevant files and notings. Answer ela, we have already initiated the process to set up state-of-the-art laboratories for science. Annexure 3, Speaker sir. Annexure 3 ha somto notingsache वयता. आणि नोटिंग्साचेर तुमचो चोयलें जाल्यार स्पीकर सर हिंगा ऑन द 29th of 11 November 29th 2023 आणि 1st December Secretary Education he has written that SCRT wide their letter placed to page so and so has requested for setting up of laboratories. रिक्वेस्ट म्हूण आहा म्हूण सगळ्यांकू खबर आहा. तेणें परत तेंच बरयलां. सेक्रेटरी बरयता परत तेंच. आतां नोव्हेंबरासून ते आतां जुलया म्हयन्यांत हेजेर ऑल्सो एनेक्चर 3 बरयलो आहा 90 lakh rupees बजट दवरलो आहा फॉर सेटिंग अप ऑफ लॅबॉरेटरीज. फायनान्शियल अप्रुवल वील बी ऑब्टेन्ड सेपरेटली एज एंड वेन रिक्वायर्ड. नोव्हेंबर जालो, डिसेंबर जालो, जुलय 7 म्हयने जाले, 9 म्हयने जाले आनी ऑलरेडी आमी 9th आतां NEP इम्प्लिमेंट केलां. क्वेश्चन घालता तुका वेंद्र बाब तुका उत्तर दिल्लें आसा भाशण करनासतना तूं प्रश्न स्पेसिफीक प्रश्न विचार न्ही. बॅकग्राऊंड गायला तुका बॅकग्राऊंड गायला. आतां एज ऑफ टुडे 9th स्टँडर्ड NEP चालू जाता. 90 lakh rupees बजट टू बी सँक्शन्ड वेन एंड एज रिक्वायर्ड. आज पासून 90 lakhs rupees फॉर दीज लॅबॉरेटरीज जे आहा दॅट इज फॉर TDC टॅलंट डेव्हलपमेंट सेंटर इन गोवा फॉर टिचर्स ट्रेनिंग. हितून बेसिकली 4 टायप ऑफ लॅबॉरेटरीज आहा. हे 4 टायप ऑफ लॅबॉरेटरीजान फ्रॉम द टायम ऑफ दीस नोटींग till today has the government approved financial budget? Has that budget been executed? Has there been laboratories set up? And if yes, who were the expert members who came here during this as per the annexure 1 expert members who were the expert members? प्रश्न प्रश्न budget allocate केला 8 म्हयने जाले आतां from the notings. allocate केलें जाल्यार खूंय आहा सेटिंग अप ऑफ द लॅबॉरेटरी. जाग हुंयचो लॅबॉरेटरी हुंय सेटअप केल्या आनी हे लॅबॉरेटरी सेटअप करपाक 4 जाण एक्सपर्ट जे येवपा आशिल्ले ते कोण ते एक्सपर्ट.
जागो एलोकेट केला, लॅबोरेटरी बांदपा फायनान्स अप्रूव्ह केला आणि कोण येयल्ले सेटअप करपाक एक्सपर्ट्स. बसून घे चल. स्पीकर सर, एक म्हणजे लॅबॉरेटरी जी आहा पळय न्ही, म्हणजे तो सिरियस आसा तेच्या पेक्षा हांव सिरियस आसा बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर. लॅबॉरेटरी सेटअप जी आहा पळय न्ही, ही आमच्या SCRTच्या बिल्डिंगेत ताका जागो एलोकेट केला आणि SCRTच्या बिल्डिंगेत आमी लॅबॉरेटरी सेटअप करता. स्पीकर सर, 90 लाख रुपया ही लॅबॉरेटरी सेटअप करपा खातीर दिल्या. टोटल 4 कोटी रुपयाचें बजेट हाज्या खातीर एलोकेट केला. ऑलरेडी फायल जी आसा पळय न्ही, हेजें एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जालें, फायनान्शियल एप्रुवलाक फायल गेल्या आणि एका तितके पयशे तुका आतां पळय, तुका परत एकदां सांगता हांव, हेजे ऑलरेडी तो आतां खंयचे सोदून काडटा कितें म्हाका खबर ना. 90 लाख रुपया तांकां ऑलरेडी दिल्या आणि त्याच्या खातीर 4 कोटी रुपयाचें प्रोविजन जे आसा पळय न्ही, हें ऑलरेडी केलां आणि ती लॅबॉरेटरी सेटअप आमी SCRTच्या बिल्डिंगेत करता. स्पीकर सर, दॅट मीन्स दिस इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जाल्ला म्हणजे आन्सर दिल तो एक कित्याक दिना आन्सर. इट इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. कोण हो ऑफिसर आन्सर दिता अशें करून CMन सांगिल तो आन्सर हिंग कित्याक येयलो ना. आन्सर दिस इज अ ब्रीच ऑफ माय प्रिविलेज टू गेट अ करेक्ट आन्सर. दिस ऑफिसर शुड बी. अरे माननीय मुख्यमंत्री आन्सर करता ते बसूंक ना. स्पीकर सर, तो खंय तरी ब्रीज ऑफ प्रिविलेज म्हणून खंयच्या खंय वचूंक सोदता. ताका हांव क्लियर कट सांगता हांव, म्हणजे ताका कितें दाखोवपाचें म्हाका कळना, की ताका आपलें खंय तरी सरकारा तें खूब फुडें आहा हें दाखोवपाचें आहा काय कितें म्हाका कळना. प्रत्येक फावटी तो खंयचो तरी मॉडल दाखोवपाक सोदता. बट ते खातीर सांगता कितें मॉडल आहा तो खबर आहा सगळ्या जाणां. तुका खबर ना? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तुम्ही हाडला, आम हाडला ते स्पीकर सर, ताज्या खातीर आमी हय स्पीकर सर, आमी ऑलरेडी 65 टिचर जे आशिल्ले पळय न्ही, हांकां हाजी स्पेशल ट्रेनींग दिवपा खातीरूय बी ऑलरेडी बेंगलोर हांगासर धाडिल्ले. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द सायन्स ते फर्स्ट फेजीची ट्रेनींग घेवन ऑलरेडी परत आयल्या ह्या दोनूय हेच्या सब्जेक्टा खातीर. आनी 9th स्टँडर्डाक ऑलरेडी ह्या वर्साच्यान इम्प्लिमेंट करता. आणि म्हाका दिसता थोडोसो टायम लागत. एक्झॅक्टली हांव टायम लायन आतां सांगूं शकना, बट फॉर द मॅथमॅटिक्स अँड सायन्स हेजो सेंट्रली SCRTच्या बिल्डिंगेत आमी लॅब सेटअप जो आहा पळय न्ही हो कंप्लीट करता. स्पीकर सर, एक काउंटर आहा. ही हॅज नॉट आन्सर्ड हू वर द एक्सपर्ट्स हू केम. 4 एक्सपर्ट येवपा जाय आशिल्ले. स्पीकर सर, मुगे क्वेश्चन आन्सरू दिल ना. 4 एक्सपर्ट्स येवपा आशिल्ले. हू आर द 4 एक्सपर्ट्स हू केम फॉर दीस लॅबोरेटरी सेटिंग अप? कोण ते एक्सपर्ट? नाव कितें? खंयचे येयल्ले? स्पीकर सर, प्रश्न विचारा. स्पीकर सर, हो व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू NEP. लेट द CM आन्सर. तुमचा प्रश्न विचारा. स्पीकर सर, एक्सपर्ट सांगता रे का? एकूच मिनिट. एक्सपर्ट्स दिता रे सगळे मेळटले. एक मिनिट. Professor Rowe from the Indian Institute of the Science and 3 other professors and who had set up the lab in the Indian Institute of the Science at Bangalore. Professor Rowe जो इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्साचोच आसा आणि 3 अदर प्रोफेसर जेंच्यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द सायन्स हांगासर लॅब सेटअप. So one clarification for everybody in Goa. You can start NEP in the 9th standard without setting up of the teachers development center. EDC setup जायना सणा NEP 9th implement करपा जाता. स्पीकर सर, परत एकदा क्लॅरिफाय करता, कारण दिस इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह सब्जेक्ट. त्या तेजेर कन्फ्युजन क्रिएट करू नका. स्पीकर सर, जस्ट आय एम ऑन माय फीट. स्पीकर सर, पयल्या फेजीत हे जे मास्टर ट्रेनर जे तयार करपाक जाय आशिल्ले, दीस इज स्पेशली फॉर हांकां आमी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द सायन्स हांगासर धाडले. ताका पयली ट्रेनींग दिली. फर्स्ट फेजीचेर बाकीच्या टिचरांकूय ट्रेनींग दिवची पडटा. पॅरलली वी आर एस्टाब्लिशींग द लॅब so that the students can come and take the training into that lab. हो इतलो कन्सेप्ट आसा. येस, श्री कार्लोस फेरेरा. कार्लोस स्पीकर, एक सगळ्या सदस्यांक एक मिनिट कार्लोस फेरेरा बसून घेत. हाजे फुडें मरे एक लक्षांत घेवा, तुमी जे जॉयंट क्वेश्चन घालता पळय आसा न्ही, म्हणजे 4 जाण 5 जाण घालता आसा न्ही, एक क्वेश्चन आमी एक वर चलोवपाचो. हाजे फुडें भान दवरात मातशें. विरोधी पक्ष प्रथा चेंज करीत आहाय. प्रथा चेंज करीत आहाय. हें कितें स्पीकर सर? गेलते असेंब्लींग जाल्ले ते चेंज करीत आहा. जॉइंट गेलते असेंब्ली दिल्ले आमकां इन्सारपाक. तूं चेंज कित्याक? बसून घेत. स्पीकर सर, ड्यू रिस्पेक्ट टू युअर चेअर्स, एका वराच्या भितर कितले प्रश्न येवचे हे बी तुमीच डिसायड करा. ड्यू रिस्पेक्ट टू युअर चेअर. आमकां म्हणटा, म्हाका दिसता बऱ्याच सभासदांनी
ते खुर्चेक रिस्पेक्ट दिवपाक शकचे तुमकां रिस्पेक्ट दिवपाक शकचे. Sir Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I don't know why the government is under such tension, thinking that we are opposing NEP. Let me make it clear, we are not opposing NEP. We are only that wanting an assurance about proper implementation of the NEP. This is the future of all the students in Goa, all the teachers and the institutions in Goa, and I think this is something long-term, which is not something to be done quickly. Just give me 1 minute and I will then put the question. Yes. आमगे कायद्यानी आमगे विशय justice denied is justice delayed is justice denied. But if justice is hurried, justice is buried. Therefore, if NEP is hurried, NEP will be buried. And I'm saying this with respect and with responsibility. NEP 2020 was brought out by the central government as a very good document. I'm not going to say anything bad about it. I'm going to say it's good and it is revolutionized in thinking. But our thinking here has been going backwards, convoluted, and completely wrong. And I will say this why. NEP itself documented 8.5D says academic matters including academic standards and curricula in the state will be led by the SCERT in close consultation and collaboration with NCERT. The NCERT has not yet given the syllabus to the government of Goa. What they have done is they are making a hodgepodge of NCRF. NCRF is being followed by CBSE schools. Please understand this. Amge CBSE schools are separate from our Goa State Board. And they came out with an NCRF formula. After this, they had a National Curriculum Framework for School Education 2023. Subhash Shirodkarache committee kelo tenna 2022 Boro Munis, knowledgeable, also educationist. I have no doubt about it. But 2022 to me meeting gele and you decided without this material, without these ingredients, how are you in a position to reconcile? Now this is my question. When NEP prescribes modalities separate for CBSE and NCERT follows NCERT and Goa follows NCERT for its regular non-CBSE schools, how does the state propose to follow NEP with respect to the NCERT requirements for syllabus, hours, which is credit system, and language? I will just give a small thing so that Chief Minister can answer it. Yes. And syllabus is in para 8.5 of NEP. I've just read that. Hours in the credit system, which is at in your National Curriculum Framework. Please understand, Honorable the Speaker, what I'm trying to show you are these two different books. Please see this, NCRF for CBSE. And in National Curriculum, SNCF munta taka. Kizala, if you look at the direction of the Education Department and the Director of Higher Education, there's a hodgepodge between e-syllabus and e-syllabus. Ingson kadun ting use kottat. This is where the flaw is taking place. And this, I think, will affect across the board to everyone. Now, I want to just show, I'll just show this, hours system. I'll just finish this and I will this. In hours, NEP and NCF is showing hours in section 4. And there is a timetable, specific timetable of each stage kitle hours ahate. Everything, timetable, subject, proposed timetable is given. But the way that they are giving this, copying the hours from CBSE, which is NCRF, mismatch jata. According to that, children will remain in school till 6 o'clock. Please understand this. And you say no. Reduction of subjects is there. Class, in every subject there's a reduction of chapters. How do you reduce the chapters and still have the timing which is higher? You can't do this. Plus, credit system on what basis is being done. When NCF is having separate provisions and you're not having. The other question, one last part of it is language. On language, the Honorable Chief Minister said Marathi and Sogle, I don't have a problem, Konkani, Sogle, Gaeli, Zeller. What about Persian? What about Portuguese, French, German? Do you think that the NEP
NEP is against these languages? The reason why the circular of the Director of Education of 31st May is contrary to NEP, and I'm going to just show this, just in 1 minute. This is in para 4.11 of NEP, and it recognizes multilingualism and the power of the language. And they speak, I will just show this, I'll just read this part. In India, India has an extremely rich literature in other classical languages, including classical Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia. In addition to these classical languages, Pali, Persian, and Prakrit, and their works of literature must be preserved. Just last I'm coming to this. In addition, just 30 seconds. In addition to high quality offerings in Indian languages and English, foreign languages such as Korean, Japanese, Thai, French, German, Spanish, Portuguese, and Russian will also be offered at the secondary level. Emulla. So, Ata to me, by that circular, you all are not even giving appointment for teachers. You all are saying that those who have taken will be able to continue. Means after 2027 they are over. If we need to go, आमचे भुरगे internationally वचपा जाय जाल्यार competition face, then we need to know foreign languages. By going with this only, we won't be able to survive in international arena. Please understand, we will need to be competitive to the international world. There will be investors who come into India. So my question is this: how do you reconcile the implementation of NEP for Goa in the background of NCERT requirements with the national curriculum framework which is prescribed by NEP when the syllabus is still not yet out? Speaker sir, NEP हो subject जो आसा पळय न्ही, this is a new subject NEP 2020 आणि हाज्या खातीर तांच्यांनी जी NCERT, NSQF जी बाकीची सगळी जी बुक्स आनी हे दाखयले, हांव पर्सनली जो आसा पळय न्ही ह्या सगळ्या कमिटीं कडेन इन्क्लुडींग हांवें डिस्कशन्स केलां, हांव उलयतां कंटिन्युअसली, हांव मिटींग घेतां आनी ताज्या उपरांतूच तांच्यांनी जो सगळो प्रश्न घालून लास्ट प्रश्न विचारलो पळय न्ही तेजेरूय येता. आय एम ऑल्सो सिरियस रिगार्डींग धीस, म्हणजे तो जे इम्प्लिमेंटेशनच्या नुसार आमी खंयसरूच हरिना किंवा आमकां खंयसरूच भुरग्यांचो लॉस जाल्लो नाका. वी आर व्हेरी मच सिरियस. आनी ताकाच लागून हांवें तांच्यांनी जें सांगलां पळय न्ही, NCRF इज नॉट अ मॅन्डेटरी फॉर ऑल द बोर्ड्स अँड इट इज नॉट ओन्ली फॉर द CBSE. इट इज एन NCRF जो सिलेबस तांच्यांनी जो सांगलो पळय न्ही, इट इज नॉट ओन्ली फॉर द CBSE. दॅट इज वन. सेकंड जे तुमी सांगता पळय न्ही, NCRF I said, sorry. NCRF. Never said NCRF. SCRT has given for CBSE and non-CBSE. But NCRF I'm talking. NCRF is not mandatory for all the board. It is not. It is a mandatory for all the boards. It is not only for the CBSE. No, please. I will show that. तुमकां दाखयता स्पीकर सर. ओके. दुसरी गजाल जी आसा पळय न्ही, तांच्यांनी जें म्हटलां खंयसरूच आमी जो सर्क्युलर काडला तो रेक्टिफाय केलो. परत एकदां आमी फ्रेंच आसतले किंवा जर्मनी आसतली, पोर्तुगीज आसतली, ही लँग्वेज घेवपाक ऑलरेडी आमी एलाव केलें. हांवें तेज्याच भाशेन उतरतना हांवें पयलींच सांगलां. देर इज अ रिलॅक्सेशन इन द R3 and will be the granted for the any language offered by the म्हणजे गोवा बोर्ड ऑफ द secondary and higher secondary education, including the foreign languages like French, Portuguese, German and Arabic, and for those students and who have opted the language at the class 8th. आमी 31/5/2024 हेजो सर्क्युलर ऑलरेडी काडला. हांगा सर्क्युलरूय आसा म्हाजे कडेन त्या खातीर. ओके. दुसरी गजाल जी आसा पळय न्ही, तुमी जें म्हटलां की NCRF lays down the board frame, it is a broad framework for enabling the provision and the basic guidelines. I would like to draw your attention for the table number 4 of the NCRF, Annexure 1, where is the suggestive of the NCRF levels and credit assignment for the school education level have been indicated. Speaker sir, हो जो तांच्यांनी जो सांगलो पळय होल, इट इज एन प्री प्रायमरी लेवल, प्रायमरी, सेकंडरी, ओके, हायर सेकंडरी एंड हायर एड्युकेशन लेवल. हेजें इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना आमी एट अ प्री प्रायमरी लेवल हे ऑलरेडी 2 वर्सां पयलीं सुरवात केलां. हेजो सगळ्याचो रिजल्ट आमी आत्तां पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां आत्तां मेळचो ना.
स्पीकर सर हेजो रिजल्ट्स जे आहा पळय न्ही हे जेन्ना सेकंडरी पास जातले तेन्ना हेजो रिजल्ट पळोवपाक मेळटलो. आमी जेन्ना सेकंडरी एड्युकेशनान म्हटल्यार हायर सेकंडरी पास जातले तेन्ना तेजे रिजल्ट्स आमकां दिसतले. आनी आत्तां जे आमी हायर एड्युकेशनान जे स्पीकर सर इम्प्लिमेंटेशन केलां आमी जेन्ना म्हटलां की एखाद्या भुरग्याक ओनूच्यान जर तेणी फर्स्ट इयर सोडलें जाल्यार ताका सर्टिफिकेट म्हणजे मेळटली, नॉट अ डिग्री एज सच. फर्स्ट इयरांतल्यान जर तो सोडून गेलो जॉबाक वचपाक गेलो जाल्यार ताका सर्टिफिकेट मेळटली, सर्टिफिकेट इन बॅचलर ऑफ एड्युकेशन. किंवा तो जर 2 वर्सांनी सोडून गेलो जाल्यार ताका आमी अंदूच्यान दिवपाक सुरवात केला. म्हणून म्हटल्यार तांच्यांनी जो बाकीचो सगळो सिलेबसांनी खंयसरूच घोळ घालूंक ना. इट इज इन लायन with the government of India. इम्प्लिमेंटेशन जे आसा पळय न्ही NEP हांगाच करता. खंयसरूच आमकां गडबड ना, आमकां घाई ना. त्या ती A to Z इन द फ्युचर ऑफ द स्टुडंट्स कशा पद्दतीन ताजें उज्वल भविश्य जावचें हाज्या खातीर आमचें सरकार काम करता. आमी खंयसरूच कसलीच गडबड करूं ना आनी प्रत्येक करस्पॉन्डन्स रिगार्डींग द सिलेबस हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन करता. तांच्यांनी येयल्लें इम्प्लिमेंटेशनूय करता म्हणून सांगलां हांवें. आनी प्रत्येक फावटी वयल्यान they are giving the example of the Goa state to the other states. ओके, विद्या समीक्षा केंद्र म्हणजे गुजरातान NEP येवच्या पयलीं इम्प्लिमेंट केल्लें. नाव आफ्टर द NEP विद्या समीक्षा केंद्र इम्प्लिमेंट करपी गोंय हें एकूच राज्य आसा तेंच्यांनी विद्या समीक्षा केंद्र जें आहा पळय न्ही तें इम्प्लिमेंट केलें. म्हणून हांवें सांगलें ते तुमी कशें आसा 2-3 बुक्स दाखयले. न्ही आतां तो प्रश्न दिताल्ला तेणी 5 मिनटाचो उत्तर 10 मिनटाचें जावन 8 मिनटी गेल्यो. हांवें 8 घेवन हांवें 3 मिनटां घेतल्या. हांव तुका सांगता 22 ताचो क्वेश्चन सोंपलेलो म्हणून सांगता हांव. कारण ताका लागून म्हाका हे इम्प्लिमेंट करता आसतना A to Z तुका स्पेसिफीक जर कितें आसत रिगार्डींग द लँग्वेज आय हॅव क्लॅरिफायड. रिगार्डींग द युअर म्हणजे इन फ्युचर भुरगे 10वी पास जाल्या उपरांत कितें करतले, 12वी जाल्या उपरांत कितें करतले, फर्स्ट इयराचेर सोडले जाल्यार कितें करतले त्या खातीर सांगलां की ड्युएल डिग्री किंवा सर्टिफिकेट कोर्स अलॉंग विथ ते आमी केला. Speaker sir, Speaker sir, just 1 minute. very specific, Speaker sir. Just one small thing I wanted. Just only for CMR clarification, Dupak. Just one small thing. Just Honourable Speaker, just one moment. Honourable Chief Minister सांगला that NCRF चे use करतात म्हणून. Now look at this in NCRF credit for they have given 15 hours. One credit 15 hours. In page 20 of NCRF. ते rectify कर मातशें. Any practicals 1 credit 30 hours. But our Goa government directorate munta 1 credit is 30 hours. It's neither here nor there. Please understand, we are not opposing. We are showing you the mismatch. Yes. Because sir, yeah, just very short. There is just 3 minutes. So I'll take 2 minutes and I will give the Chief Minister 1 minute. Because 5.5 hours जे school timing high as per circular. So some will this be changed? Some parents have fear and anxiety. And as per NEP, the students get a choice of the subject as per their liking. Will you sanction the number of posts? 100,170 posts pending hai. Tindulyan 800 education department hai. Because sir, school je management hai. They are worried about the existence of 11th and 12th standard. Kidak 9th to 12th is one cluster. So the school management are worried whether 11th and 12th will remain. Because as per infrastructure to gelo sadna ada NEP je pade ha, it emphasizes on projects and assignments. Ani pulso ater bank sark nai. Do you have the required internet connectivity? One more requirement, because je ha, is secondary stage or its teachers have to be postgraduates. Do you have the number of postgraduate teachers? Because ada cluster of college mujhe kela. Ada because my question is on the change structure at the higher education level. Envisaged under NEP. Ada ingas because affiliated college mujhe ha. Goa University affiliation hai kaan odita hai. Sarke. Now the colleges would be constituent college mukode. And when you do the constituent college, the practical and legal implication of shifting into a constituent college, because from a university, has the government examined and issued kide study kele ejer kidak speaker sir hav sangta how many cluster of colleges have you formed, how many clusters have been done, how will be the mix and match, private college, government college? This is what is there in the NEP. Speaker sir, Mukhel Mantri hav sangpak sotta there is a lot of unclarity. We are not against, we are for the policy, but
for your implementation, the way it was implemented. Speaker sir, has the government kept the students at the center while initiating the plans of the NEP, or is it your center, je double engine sarkar, because to make them here? स्पीकर सर एकूच मिनिट उरला हय, म्हणून उलय, डबल उलय. इंजिन सरकाराच्या सांगता ह्याच डबल इंजिन सरकारान NEP 40 वर्सां उपरांत हाडल्या आणि विच इज अ स्टुडंट सेंट्रीक आणि ते स्टुडंट्साकूच समोर दवरून आमी काम करता म्हणून तुका सांगता तुवें आत्ता जे प्रश्न विचारले Cluster of college. तू एकूच विचारूंक ना तू हायर सेकंडरीच्यान सुरवात केलें तू कॉलेज म्हणजे हायर एड्युकेशन लेवलाच्या पर्यंत पावलो तुका जर क्लस्टर ऑफ कॉलेजीस जो आसा पळय न्ही इट इज अंडर प्रोसेस टील नाव इट इज नॉट फायनलायज त्या खातीर सांगता आणि 11th and 12th त्या भुरग्यांक कितें जे 11th and 12th एक क्लस्टर आहा न्हू 9 to 12 ते म्हणून तुका सांगता तुवें दोन प्रश्न मिक्स करून विचारला त्या तुका थोडक्यात सांगता सामकें नो डावट इट इज ट्रू इट इज एन हायर सेकंडरी जे पळय 9th 10th 11th आनी 12th खंयचीच हाय सेकंडरी आमी बंद करिना खंयच्याच स्कुलाचे अटॅच करून खंयच्या हाय सेकंडरी कडेन आत्तां व्हरना at present stage. I think मुखेलमंत्री you call all the take them into confidence. तू एड्युकेशन मिनिस्टर मग भोव मरे सगल्या हांगा सोंपता. सगल्या स्पीकर सर माझो सेक्रेटरी सगळ्याक भोंवून तूंय भोव दिस इज इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट Question hour पोर्टफोलियो हे मातशे आणि इंटरेस्ट Opposition leader, question hour हांगा सोंपता. 0 hours. स्पीकर सर स्पीकर सर आरती गौंड 19 वर्साचे भुरगे बेतींतले जे पणजेंतले एक झाड पडून ते एक्सपायर्ड जाले ताज्या फॅमिलीच्या प्रती हांव कॉन्डोलन्स व्यक्त करता आणि ताज्या खातीर आमच्या रिलीफ हितूंतल्यान 2 लाख रुपया आमी एक्स ग्रेशिया अमावंट कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिवपाचें ते जाहीरय करता स्पीकर सर दुसरें क्लॅरिफिकेशन म्हाका एक मुद्दामून दिवपाक जाय आशिल्लें काही पेपर ज्यो बातम्यो व्हेरीफाय करिनासतरी हाडटा म्हण हावजांतल्या मेंबरांनी ते पयलीं व्हेरीफाय करचें कारण हांवें थोडोसो रिसर्च केलो आनी थोड्या जाणांक कामाक लायलें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक ताज्या उपरांत मुद्दामून म्हणजे 45 दीस आपले मिनिस्टरूय तेजेर पटकन उलयलो कितें म्हणून तेजेर एक्शन घेता हें घेता सगळें केल्या उपरांत कळ्ळें स्पीकर सर कारण एकूच मिनीट सगळें केल्या उपरांत कळ्ळें की फॉरेस्टांतल्यान जी लँड वता आनी थंयसर वचपा खातीर तेज्या पयलीं आमचो मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसायान स्वता पयशे भरुनूय तेणी तेज्या घराक लायट दिल्ली आनी तेज्या उपरांत तेणी दुसरे कडेन खंय तरी वचून घर बांदलें आनी तेज्या घरांत फक्त ती लायट येताली वयताली ताज्या पयलीं तो हें सांगपाक चुकलो की ताका खरें म्हणजे आमचो मिनिस्टर निलेश काब्राल आसतना ताका फायन सुद्दां जी असली पळय न्हू ती फायन ताका सोडल्या ताज्या पयलीं ते बी तेणी सांगून खरें म्हणजे ताका लाखांनी रुपया फायनूय पडटाली त्या ती काही पेपरवाले हे हाडटा पळय न्ही तेजेर क्लॅरिफिकेशन तेंच्या गांवांतल्या लोकांनी हे तें दिलां म्हणजे खंय गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीत वयतले अशें बांदतले मागीर लायट ना म्हणटले तें जावचें ना त्या खातीर आमी हाडच्या पयलीं म्हाजें कांयच म्हणणें ना विशय हाडचे बट ते जे आहा पळय न्ही आतां कशें जाला एक विशय येता आनी आपल्याक रोखडी लायट मेळटा म्हटल्या उपरांत कोणी ते विशय जे पळय न्ही खंयच्या तरी पेपराक धरून पेपराक काडपाक लागलेले आहा ताज्या खातीर तेजेर क्लॅरिफाय करची आमी झाडाच्या बाबतींत आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सगळ्यांक इन्स्ट्रक्ट कितले 4 lakhs रुपीज ते ओके 4 lakhs रुपीज ताका दिवपाचें ठरयल्या एक मिनीट ओके ना तूं मागीर घे तूं मागीर स्पीकर सर मागीर घे हांव म्हाजें कंप्लीट करता म्हाजें कांयच म्हणणें ना आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी हांवें इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या की अशा पद्दतीची झाडां जी आहा पळय न्ही सगळ्याक ही झाडां आमी सर्वे करून ती जाता तितके बेगीन तांकां कट करपाकूय लायल्या Yes. अशें सर Sri Alton Picosta. 0 hour. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of villagers of Morpilla as they face hardships in obtaining permission from the forest department due to lengthy procedure for constructing a much needed road from Savrikole to Kazuwada, which is in a very bad condition. I urge the concerned minister to address this long pending issue. Speaker, sir, Honorable Chief Minister Multeskon, हिंग असेंब्ली काळ मुटरीच त्या लोकड्यांक काम जाता ताका लागून काल ते येदो एक स्ट्रेच रस्त्याचो गेल्या वर्सा खंय काडलो काल 2 दीस पयलीं कोण 2 ट्रक रबोल आनी तो रस्तो बंद केला एक 120 meters रोड आहा स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका सदां आतां एश्योरन्स दिचें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हो येदलो रस्तो 120 मिटराचो रस्तोच म्हणना स्पीकर सर तुवें सांगपा जाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांग तूं हे लोकांक साक त्रास जाता तिका सावरीकळे स्पीकर सर हांव व्हेरीफाय करता पयलीं रस्तोच म्हूण सांग रस्तो तो स्पीकर सर व्हेरीफाय करता आनी लोकांच्या गरजेचे आहा जाल्यार ते करताय बी वगीच होता जाल्यार एश्योरन्स मेळ्ळे व्हेरीफाय करता फर्स्ट Sri Sankalp Bamunkar. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the plight of the people of Murmagua for neglecting the historical fort at Murmagua, which is presently in
dilapidated condition. There is urgent need for restoration and maintenance of the fort. If not taken in time, then there is a fear an entire fort may come down. There are tourists visiting this fort, and there are no toilet facility, no provision of water. Step government intend to take in this matter. श्री जी दारोडकर. सर मातशें हेजेर लक्ष घालचें सर. तुम्ही ऑलरेडी ते विजीट केल्लेले आसा, तुम्ही पळयलेले आसा थंयसर कशें आसा तें कंडिशन. आदरणीय चीफ मिनिस्टर, आमी तुमी MPDचे सगळे ऑफिसर्स घेवन केल्ले आसा. जे प्रश्न आमकां आडखळे येताले ते रिजॉल्व जातले आनी वी वील टेक अप दिस फोर्ट रिनोवेशन. थँक्यू. Speaker sir, zero is related to tourism department. Berestara, गेल्या बेरेस्तारा मोर्जी बिचाचेर तेमान हांगासर चेंजिंग रूम आनी टॉयलेट जे टुरिझम डिपार्टमेंटान बांधलेले ते शॉर्ट झिरोवर वाच एक्सप्लेन डायरेक्ट तेचेर कोंकणीन उलयता वाचून घे. इट इज 0 hour मेन्शन मागीर जाल्यार एका मिनटाक उलय. Okay. Fear and anxiety in the mind of people of Goa due to the devastating fire and destroyed the toilet and changing room at Morjim Beach. Speaker sir, गेल्या बेरेस्तारा चेंजिंग रूम आणि टॉयलेट हे मोर्जी गांवांत हांगा शॉर्ट सर्कीट जावन आख्खे पुराय जळोन गेले. आनी हांव टुरिझम डिपार्टमेंटान आमच्या ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराक विचारूंक सोदता की हे जे टॉयलेट आनी चेंजिंग रूम जे आहा ते केन्ना मेरेन जातले. कित्याक गेले आतां ह्यो 3rd सेशन आमचो असेंब्ली सेशन आनी एवरी असेंब्ली सेशनाक तूं सांगताय की सगळे फॅसिलिटीज टॉयलेट चेंजिंग रूम ह्या बिचाचेर जातले म्हणून. आमचे बीच मोर्जी, मांद्रे, हरमल आनी केरी ह्या चारूय बिचाचेर तुमचे स्टाफ येवन इन्स्पेक्शन करतात आनी प्रत्येक टायमार आमकां CRZचे पॉयंट आउट करता. CRZ ह्या CRZान तुमी कितें एक्शन घेतली? स्पीकर सर, उजो पयर लागतकर शॉर्ट सर्कीट म्हणून जालें आनी इट वॉज कन्फर्म बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट JE थंय. विशय ते दिसाय आमदारान मांडिल्लो आनी ताका सांगिल्लें इमिजिएटली काम चालू करता. काम चालू केल्लें आसा. 7 दिसां भितर तो टॉयलेट ब्लॉक रेडी जातलो. 70% ऑफ द जेंट्स ब्लॉक डॅमेज जाल्लो. लेडीज ब्लॉक आनी टॉयलेट ब्लॉक फॉर डिजेबल्ड पूर्ण तरेन गेल्ले. ताणें आनिकूय मागणी केल्ली की आपल्याक थंय सारकी फॅसिलिटीज ना ते करून दिवच्यो, कित्याक मोर्जी ट्युरिस्ट आर ग्रोईंग. ताज्या खातीर पूर्ण तरेन पार्किंग आनी बाकीचे फॅसिलिटीज करता आसतना चेंजिंग रूम, शावर रूम, टॉयलेट ब्लॉक ताका कॉन्फरन्सान घेवनूच करता. सद्याक हे 7 दिसां भितर वी वील एन्श्युअर दॅट दीस वर्क इज कंप्लिटेड. विरेश्वरकर. Fear and anxiety in the minds of villagers of Allah Keri in Piro constituency that the urgent need of long-standing proposed road from Konkanwada, Karmale to Arla Mand village panchayat Keri, Piro constituency is still not being constructed, thus affecting the welfare and safety of the villagers. Non-construction of the road has become a significant obstacle for villagers in accessing essential services, educational pursuits, healthcare facilities, timely medical emergency, potentially leading to several consequences such as delayed hospital admissions, exacerbation of health conditions, and tragically even loss of life. Urge the government to allocate necessary resources and take up the construction of said road. Speaker sir, हो जो रोड आसा तो ऑलमोस्ट 20 वर्सां जालो पेंडिंग उरला आनी NOC बीन सगळे प्रोवायड केला. मागता PW डिपार्टमेंटा कडेन की बेगांच्या बेगान हो रोड करून दिवचो, कारण ही फायल अजून पर्यंत पेंडिंग आसा. कित्याक ती खबर ना, पण सीएमान करून दिवचें म्हणून. थँक्यू स्पीकर. आमचेर सगळे पावता. Fear and anxiety in the minds of fishermen from Shapora and surrounding villages that for the past so many years dredging of the Shapora river has not taken place. Therefore, fishermen face problems while going for fishing with their boats as the water level has decreased at the mouth of the sea. The step government intends to take and the time frame within which the said work will be completed. Will you tell me the date when it will start, the dredging? Only that much. The government had moved to dredge the river. However, a case was filed before the NGT court, and the ECs that were issued at that time, that was 2 years ago, were cancelled by the NGT court. The NGT court demanded that the district survey report be prepared, and right now this report is in public domain. We are in the process of addressing the objections,
As soon as redressal is complete, we will undertake the work. But let me assure the member, within 100 days of issuing the work order, we will complete the work. And the work order. Shri Michael Lobo, It is. Shri Michael Lobo. I said it's because the case is delayed. mention karat. Speaker, sir, I beg to call the attention of the Honorable Chief Minister on the following matter, which is of utmost importance. Fear and apprehension in the minds of the people to live in their houses and travel on the roads following the incident which has happened, which the Honorable Chief Minister just mentioned. Aarti Gond was killed as a tree fell on her near the municipal garden in the city of Panjim. Due to extreme rain showers, the rise in tree falls in the state have increased and has further escalated the worries and fear among the commuters. The step government intends to take to assure the safety of the people. Speaker sir, in the villages, ते उमोळ जाल्या आनी भरपूर झाडां वयर येयल्या, रूट्स वयर येयल्ले आहा आनी कोण तांकां हातलांक सोदिना कित्याक कोण तरी वयता आनी कोर्टान केस करता, इवन आमचेर बसून केल्ली आहा. हांव कितें म्हणटा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हे अंडर सेक्शन 76 पंचायत राज एक्टा कडेन तो पावर आहा, ही आयडेंटिफाय करची आनी थोडे ब्रांचीस डेंजरसली आर लिनींग ऑन पिपल्स हावजीस, भाडगाड कातरूंक दिना. हेचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज हें सांगपाची गरज आसा, कित्याक खुबशे अशे इन्सिडंट जायता, घरांचेर पडत आहा आनी डॅमेज जाता आनी कोण तांकां पयशेय दिना. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मे कायंडली रिप्लाय. ही हॅज रायटली सेड टुडे दॅट कंपेन्सेशन दिला 4 लाख, पूण फुडले जे आतां दुसऱ्यांच्या घरांचेर ब्रांचीस आहा, झाडां आहा, ते कांय उलोवंक ना आनी कोण कट करतलो ती. स्पीकर सर, मेंबर बाप MLA मायकल लोबो हांणी जो इशू रेज केला पळय न्ही, तो खरोखरूच म्हणजे कालचो इन्सिडन्स जाल्या उपरांत आमी जाका म्हणटा की दोळे उगडपाचो इन्सिडन्स जाता. त्या खातीर अशें जी झाडां रिस्क आसात, जी रस्त्यार म्हणजे स्कुटरीन वयता आसतना पडटा, म्हणजे तेजे बाबड्याचे बॅड लक, ओके, बट तरी सुद्दां अशी जी पडटा ती लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स किंवा पंचायत रिप्रेझेंटेटिव्ह जिल्ला कोणाक जे दिसता तांच्यांनी ते बरोवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिवचें. डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर पास करून जर खंयचो भाटकार म्हणजे पयली रिक्वेस्ट ओन जर कट करता बरी गजाल, जर करिना डेप्युटी कलेक्टर स्वता फायर आनी हेका घेवन ती झाडां किंवा तेजी फानी ही जी पयलीं अर्जंट बेसिसचेर जी पयली दिसता ती अर्जंट बेसिसचेर दिया, खंयची दिवं नाका, तो एकदां व्हेरीफाय करतलो आनी तेजे खानी काडपाची किंवा झाड कट करपाची जाल्यार डिसिजन घेवन तो कट करतलो. स्पीकर सर, लक्षवेधी सूचना ऑनरेबल सीएमान जे सांगला ते संकल्प एकदम बरी बामणकर. गजाल, बट तारीखूच मेवता तेजेर. कॉलिंग Urgent अटेन्शन जावपाक श्री जाय. संकल्प बामणकर. ताका बेगीन कट करपा लायता बेगीन, पण तांकां इन्स्ट्रक्शन दी, ऑल डेप्युटी कलेक्टर्स. हय, हांव सगळ्या डेप्युटी Speaker, sir. कलेक्टरांक दिता. अरे स्पीकर सर, एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर. Yes, sir. आम्ही जेन्ना हे सांगलोले ह्या हाऊसान की स्पीकर सर कॉल्ड आउट द कॉलिंग अटेन्शन. संकल्प एक मिनिट. स्पीकर फर्स्ट सर, बिलेट श्री माविन गुजरो. Sir, I lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. कॉलिंग अटेन्शन श्री संकल्प बामणकर. स्पीकर सर, आम्ही आता जेन्ना BSc डिस्कस जाल्ले एक ऑपोजिशनाचे कॉलिंग अटेन्शन आसपा जाय, एक रुलींग हे प्रथा चेंज करता मग तूं आतां स्पीकर सर. दोन्ही रुलिंगाक आज आम्ही 0 आर मेन्शन जे केल्ले अबाउट विद्या प्रबोधिनी हे इस्कॉलाचेर घेयना CM तुवें अग्री जालो मरे, हे सगळे उरपाट बामणकर. हे कितें आमगे कॉलिंग अटेन्शनूय घेयनाय, सगळे रुलिंगाचे घेते, रुलिंगाक चड प्रॉब्लेम आहा अशें दिसता. स्पीकर सर, हे कितें, दिस इज रॉंग. You have to give us also an opportunity. This was agreed in the BSc ने agree जाल्ले स्पीकर सर. आमकां चान्स दिनाय तुमी. हे कितें एक कॉलिंग अटेन्शन तर ह्यांक दिवपा जाय, दोन्ही रुलिंगां दिताय. हे कितें स्पीकर सर, जे तुगे रुलींग दी, मातशें रुलींग दी. कित्याक आमगेली कॉलिंग अटेन्शन गेल्लें तें मातशें रुलींग दी. रुलींग दी. etc. Because sir, I'm People have no other attention. I'm option getting are forced to stay in this flat. Representation has been made to the housing board for the Speaker sir. Speaker sir, Opposition leader उलयल्ले आमी. opposition leader Mukhyamanत्री is on record. On the first day, you are on record. You are on record. फाल्याच्यान 2 घेवपा, फाल्यां 2 मागीर तेका सांग तो न्हिदोता चड. कितें स्पीकर सर? सर, BSc चे टायमार म्हाका दिसता आमचो मंत्री न्हिदोन आसलो. स्पीकर सर, मंत्री श्री संकल्प बामणकर. 0 आरूय घेनाय, 0 आरूय घेनाय, कॉलिंग अटेन्शनूय घेनाय. हे कितें स्पीकर सर? गायली आमी स्पीकर सर, आमगे कॉलिंग अटेन्शन कित्याक घेनाय? कित्याक घेनाय? 0 आराकूय घेनाय, कॉलिंग अटेन्शन तेंय घेनाय.
ही कसली बसून घ्या. ऑपोजिशन आमकांय मातशें रेस्पेद आसपाक जाय स्पीकर सर. आनी मातशें- अरे तूं कस्टोडियन ऑफ द हाऊस, Yes, हांवें- तुवें आमगे हक्का पासून हांवें पासून note इले केलें आसा. आसपाक जाय स्पीकर सर. आदी माशाय एक लक्षात घ्या. तुम्ही आनी तुम्ही मातशें तुम्ही जे point कितें of order. कन्सर्न सांगला ते हांवें नोट केल्ले आसा. ताज्या फाल्यां सकून ताजे हे पयरूय म्हणलो तुवें Yes, एक श्री शंकर दिसान बामणकर. चेंज जाता श्री रणनीती. शंकर बामणकर. स्पीकर सर आदी माशाय अटेंशन दोन्ही आमगे मरे हालचाल दोन्ही आमगेली हालचाल दोन्ही आमगेली. अरे झिरो आरूय भायर मात येस स्पीकर सर ए शंकर बामणकर. स्पीकर सर, सर अटेंशन अरे स्पीकर सर हेजे दी मरे रोलिंग दोन्ही आमगेली. ऑपोजिशन लिडर एक लक्षात दवरात. हय. हाजे पयले किंवा हाजे नंतर सुद्दां जे आसा न्ही एक दिसा ऑपोजिशनचे दोन्ही कॉलिंग अटेन्शन आसतले. ना आमगे त्यामुळे- आमगे एक त्यामुळे तरी आसपा जाय. हे रुलींग आयना जाल्यार सोड घेवपाकूच जाय 2 रुला प्रमाणे. एक लक्षात Because, एक लक्षात दवरात. You have conveniently forgotten last week you all had 2 on one day. Maybe if the ruling didn't put as per the rule, we have to take 2. You have to take 2. It is the As per the prerogative rule, you have to take 2. ऑपोजिशन It is the prerogative of the speaker. बसून घ्यात. या बेंजी वेगस. हे कितें स्पीकर सर सदांचे सर हांकां काय काम ना हात दाखोवपा खातीर. स्पीकर सर एक लक्षात दवरात. स्पीकर सर Because last week you allowed 2 on from the opposition. एक लक्षात दवरात की हाजे पयले ऑपोजिशन लिडर युरिया लिमाव एक लक्षात दवरात. हाजे पयले 2 तुमचे आयिल्ले आसा की हाजे फाल्यां येतले परत येतले. आमी 8 तारीख बस आसली. ड्यू टू द डेलिब्रेटेड कंडिशन ऑफ द हाऊसिंग बोर्ड श्री शंकर बामणकर. attention of the house is drawn to the people living in the Calling housing attention. board colony at Baina in Sri Murmugao Shankar constituency. Bamankar, Due to calling the attention, deliberate Bamankar. condition of the housing board building, there are leakages, part of concrete slabs are falling, corrosion of the steel, etc. People have no other option of shelter and hence are forced to stay in these flats. Representation has been made to go housing board for the reconstruction of this building. Step government intend to take in this matter. आदी माशाय हे आन्सर फाल्यां दवरता. जालें फाल्यां पोस्टपोन जालें तें एक कडेन. नेक्स्ट दुसरे मांडू सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.